कर्नाटकपेक्षा खूपच स्वस्त हो गोंयचो सोरो असल्या कारणान हो गोंयचो सोरो व्हरपा खातीर जे कर्नाटकांतल्या ज्या सीमा भाग आसात त्या भागातले नागरीक अनेक युक्त्या करतात, अनेक आयडियोज करतात आणि त्याच्या माध्यमातून गोंयची दारू ही तस्करी करतात. असोच एक प्रकार आयज उघडकीस येयल्लो आसात. चक्क आपल्या पायांनी आणि पोटाचेर आणि पाठीचेर बाटली लावून त्यो सेलो टेपच्या सहाय्यान बांधून तेजी तस्करी करपाचो प्रकार आयज कारवार हांगासर उघडकीस येयल्लो आसात. आपल्या शरिराचेर सेलो टेप चिकटून एकूण 65 लिटर गोंयचो सोरो सुमारे 52,000 रुपये किमतीचो तो व्हरत असताना दोगांका कारवार आबकारी विभागान जो अटक केल्ली आसात. तेंच्याकडून 65 लिटर दारू आसा ती जप्त केली आसात. दारू तस्करीचो हो एक विचित्र प्रकार आसात आणि या प्रकारामुळे लोक स्वस्त दारू व्हरपा खातीर खंयच्याय स्तराक जावन पोचतात. हेच्यावरून ही गोष्ट दिसून येता. प्रुडंटा खातीर प्रमोद फोंडे.